आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कन्सेप्टाच्या सकयल हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटाक उलो मारलो। कितें म्हणून तर जाता तितकी कामां ही आमच्या गोंयकार भावा भयणींक आमकां मेळपाक जाय। कारण आमी पळयता की गोंयांत कामां खूब आसा, सरकारच्या वतीन कामां खूब करता। म्हणजे उदाहरण पाटीलान आतां जे 1.5 कोटीचें काम जे नरेगाक दिलें तो कॉन्ट्रॅक्टराकूय दिवंक शकतालो। हेज्या पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्टराकूच दिताले आनी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, कॉन्ट्रॅक्टर 50 लाखाचें काम करिनासलो। एकदां 1 कोटी खंय वयता काय कितें ताका प्रश्न पडटालो। पण आतां बदल जावपाक लागला। हांव निश्चितूच सांगता, आमकां अननेसेसरी कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवप आनी तेणी खंयच्यान तरी भायल्यान लेबर हाडप, आयदर कर्नाटकांतल्यान हाडूं, बिहारांतल्यान हाडूं काय आनी खंयच्यान हाडूं, आनी ते लेबर हाडून करूंक जाय म्हणून काम करप, तेजो एक्च्युअल काम करपाक जाय तेंय जायनासलें। कारण आमी सगळ्यांनी म्हणजे तिराळीचो कॅनल आमी सगळ्यांनी पळयला। आमी वेळ पडला जाल्यार आमच्या लागीं आसले जाल्यार आमीच फुकटूच उसपताले। आपल्याक उदक येयना जर आसत जाल्यार ते फुकटूच काम करताले आनी तेका भितरली आत्मीयता नासली। तो बेश्टो काम करूंक जाय म्हणून करतालो, दिसावडो लागोंक जाय म्हणून करतालो। पण एक बरी गजाल म्हणजे म्हाज्या CMO ऑफिसांतल्यान ट्रेनिंग घेतली आनी आमच्या RDAच्या डायरेक्टरान इनिशिएटिव्ह घेतली आनी तिणी 1.5 कोटी रुपया आज डायरेक्टली म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टराक वयतले असले ते 1.5 कोटी रुपया डिस्ट्रीब्यूट जावन आमच्या गोंयकार सगळ्या भयणींक आनी भावांक म्हणजे 280 रुपया दिसाक काय आसना। म्हणजे 10 दीस काम केले जाल्यार 2800 रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर डायरेक्टली जमा जातले। ही बरी गजाल आसा आनी खरोखरूच तेका लागून हांव अभिनंदन करता RDA डिपार्टमेंटाचे, WRD डिपार्टमेंटाचे। कामूय बरें जातलें कारण ते काम आपल्या खातीर आसा, आपल्या गांवांतलें काम आसा, आपल्या शेतकऱ्याक ते उदक मेळटलें। हाज्या ते आमी सगळीं जाणां कामूय ते बरें करतले। दुसरें समाधान, आज ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत कितल्याशाच जाणांची कामां गेल्या आनी आमी पळयता, कित्याक म्हाका खबर आसा, हांवूय ग्रामीण भागात रावपी, त्या लोकांची समस्या हांव जाणटा। प्रत्येक जाण येता, म्हणजे आज जर 50 वर्साची एखादी आमची महिला भगिनी आयली आनी म्हाका काम दी म्हटलें, म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जावनूय तिका काम खंय दिवपाचो हो प्रश्न म्हाका पडटा। कारण गांवांत रावपी खंयच्या इंडस्ट्रीत कामाक वचूंक शकना आनी इंडस्ट्रीत कामाक वयतले आसत जाल्यार ते ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अवेलेबल ना आनी इंडस्ट्रीतले ते कामूय करूंक शकना। तोच कन्सेप्ट लक्षात घेवन तांकां गांवांनूच कशा पद्दतीत काम तयार करप, गांवांत कशा पद्दतीत काम क्रिएट करप आनी तांकां मदत करप। आमी म्हणटा आमी खूब पयशे दिवपाक शकना, म्हणजे 7-8 हजार रुपया जर म्हयन्याक मेळत जाल्यार तेय बी एखाद्या गरीब कुटुंबाक, एखाद्या गरीब फॅमिलीक खूब जाता। कारण त्या 7-8 हजाराचेरूच त्याची फॅमिली चलता हे म्हाका खबर आसा। आनी तोच कन्सेप्ट दवरून आज फक्त RDA न्ही तर म्हाज्या मते आसा PWD आसतले, WRD डिपार्टमेंट आसतले, अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आनी फक्त नॉट ओन्ली थ्रू द RDA मनरेगाच्याच न्हू, वेगळ्या संकल्पनेंतल्यान गांवांतले तरणाटे जर काम करपाक तयार आसात जाल्यार एक वेगळी संकल्पना घेवन, म्हणजे इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर फक्त कॉन्ट्रॅक्टराक ते काम दिवच्या पेक्षा एखाद्या ग्रुपाक ते काम दिवन, म्हणजे जशें बाब मायकलान खरोखरूच सांगलें, आमी पळयता की पयलींचे बंधारे हे आमच्या गांवांतलेच लोक घालताले, तेन्ना सरकारान पयशे दिवचे पडनासले। आपले फुडलें शेत आसा जाल्यार 10 जाण एकी कडेन येताले, तो बंधारा घालतालो, उदीक आडयताले आनी फुडले 3 म्हयने ते उदीक येतालें। पण आमी मदल्या काळान आमी आळशी जाले, ते शेतूय बंद उडयलें आनी ते उदीकूय सांठोवपाचें आमी बंद केलें। आनी आतां जर कोणाक सांगात, तो सांगता सरकाराक सांग म्हणटा बंधारो घाल म्हणून, जाल्यार हांव लायता। हो एटिट्यूड उरूंक जायना, आमची मानसिकता बदलपाक जाय की तो बंधारो म्हाज्या खातीर घालता, त्या बंधाऱ्याच्या मार्फत हांव शेत लायतलो जाल्यार तो बंधारो ठीक आसा, तेका लागून लागपी जो खर्च आसा तुमी करा म्हणना, तेका लागून काम तुमी करात, पयशे आमची दिवपाची तयारी आसा, दिसावडोय दिवपाची तयारी आहात, बट ते तुमी काम करीत जाल्यार ते काम बरें करूंक शकता। कोण तरी भायल्यान खंयचो तरी लेबर येवन करतलो ते काम जाल्यार ते जावचें ना, आमकां जाय तशें जावचें ना। त्या हांगासरूच न्ही, म्हणजे सगळ्या गोंयकार भावांक आनी भयणींक हांव रिक्वेस्ट करता, अशा पद्दतीचे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड आसतले, WRD ओरिएंटेड आसतले, RDA डिपार्टमेंटाची कामां आसतली, वेटरनरी डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां जी पीपल ओरिएंटेड आसा, शेताची कामां आसा, ही तुमी फुडें घेवन आमच्या डिपार्टमेंटाक प्रपोजल दिवचो की आमचो हो सेल्फ हेल्प ग्रुप हे तुमचें काम करूंक सोदता। म्हणजे आमी एकदां पळयता 10 लाखाचो टेंडर काडटा, ते काम जर तुमी करीत जाल्यार 5 लाखांनी जाता आनी बरें काम जाता। कारण ते बाकीचे सगळें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पयले 5 लाख कशा पद्दतीन ते कॉन्ट्रॅक्टर आनी बाकीच्यो त्यो गजाली नाका म्हाका। पण आमच्या गोंयकारांक जर मेळटले आसत जाल्यार समेस्त गोंयकारांनी, आमच्या तरणाट्या भावा आनी भयणींनी आपुणून फुडाकार घेवपाक जाय। हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आमचे जर भाव आनी भयणी हे काम फुडाकार घेवंक शकता आसत जाल्यार आमी नॉमिनेशन बेसिसचेर सुद्दां ते काम दिवं येता।
टेंडरूच करपाक जाय अशी गरज ना, तुमचो इन्वॉल्वमेंट जावप हे गरजेचो आसा. म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळे सरपंच पंच आसतना हेंच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय, बिकॉज तुमी लोकल लिडर आसात. कारण आमी पळयता की गरीब आमच्यो भाव भयणी तांकां कळना, तांकां काम खंय आसा तेंय खबर ना. कारण त्या खातीर तुमकां लोकल लेवलाचेर निवडून दिल्ले असतात. प्रत्येक पंचायतीचो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, कावन्सिलर आसतलो. बाबा आपल्या वार्डातलें काम आपल्या लोकांक, आपल्या वार्डातल्या लोकांक आपूण कशें मेळून दिवपाक शकता. आयज मनरेगाच्या अंडर केल्ली कार्डां आसतली किंवा तुम्ही ती रजिस्टर्ड आसात, पण ह्याच धर्तीचेर आमच्यान वेगवेगळे थंयसर सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड आसा. जाल्यार त्या पंचांनी सरपंचांनी इनिशिएटीव्ह घेवचो, गव्हर्मेंटा कडेन ते प्रोजेक्ट दिवचो. कारण गव्हर्मेंट हांवें म्हटलां की 10 लाखाचे टेंडर करच्या पेक्षा 5 लाखाचे नॉमिनेशन बेसीस दिवपाक काम आमकां खूप मोठ्या प्रमाणात आवडटलें. जेणे करून म्हणजे आमी म्हणटा की स्वयंपूर्णते कडेन गोंय वचपाक जाय. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत म्हटला. मिनिस्टर मायकल लोबोन खरोखरूच म्हाका त्यांनी सांगलें की दोतोर तुजो स्वयंपूर्णता गोंय हो कन्सेप्ट आमी RDA राबयता. आनी म्हाका तो कंटिन्युअसली म्हणजे म्हाका आज येवपाक उशीर जालो, म्हाका तो सांगपाक लागलो की मुद्दाम 100 आमचो महिला आमच्यो सगळ्यो हांगासर उबी आसा बेगिना यो म्हणून. पण म्हाका हांगा आयल्या उपरांत खूप खोस भोगली. कारण हांव पळयता की आमी जे स्वप्न पळयता की गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें, तें स्वप्न सातत्यान जाता आसतना दिसता. आमी स्वप्न म्हणजे कितें, आमकां गोंयांक लागपी प्रत्येक गजाल आमी कित्याक दुसऱ्याचेर डिपेंड रावचे. आमकां लागता ती फुलां आमच्या गांवांत जावंक शकना, आमकां लागता तें दूध आमकां दुसऱ्या स्टेटींतल्यान कित्याक हाडपाक जाय, आमकां लागता ती भाजी दुसऱ्या स्टेटींतल्यान कित्याक हाडपाक जाय, आमकां लागता ते तांदूळ आयजूय बी हांगातल्यान आमी थंय वचून प्रोसेस करून तांदूळ परत येताले, हांगा जावपाक शकना काय कितें. आनी वयल्यान ऑर्गेनीक ब्रँडिंगाच्या सकयल चड रेटीत आमी भायल्यान येयल्ले घेता. मागीर ते हांगा जर जाले आसत, तुमचे प्रत्येक गोष्ट तुम्ही लायता ते भात आसतले, तुम्ही ताका मार्केट मेळून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा. म्हाका दिसता साळांतल्यान आसतले, मेनकुडच्या ह्या सगळ्या पंचायतींनी इनिशिएटिव्ह घेवची. पुराय सपोर्ट ताका करपा खातीर गोंयचे आमचे अधिकारी हे गांवांत येवपाची तयारी आसा आणि तेंच्यांनी तयारी सुरू केल्या. आणि नक्कीच प्रत्येक गोष्टीक मार्केट लिंक करून दिवप, म्हणजे जे मोदीजीन म्हटलां इट इज एन वोकल फॉर लोकल. तुम्ही तुमचो प्रॉडक्ट तयार करात, मार्केट मेळून दिवपाचें काम आमचें. त्या खातीरच म्हणजे हो फुडाकार हांव परत सांगता की पंच सरपंचांनीच घेवचो पडटलो. कारण ताका स्थानिक लेवला वयली सगळी खबर आसा आणि तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेत जाल्यार गोंय सरकार बऱ्या पद्धतीचे सहकार्य सगळ्या जाणांक करतले. आणि खरोखरूच म्हणजे आयच्या ह्या दिसा आमी म्हणटा की ज्या आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही जी 2 ऑक्टोबरांतल्यान जी स्कीम सुरू केल्या, फुडल्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात बदल दिसतलो. आज हांगासरले 150 मनरेगाचे वर्कर पळोवन म्हणजे स्वतः काम करपाची उत्स्फूर्त तुमचो प्रतिसाद पळोवन म्हाका खूप खूप खोस भोगता. हाज्याय फुडें म्हणजे हांव ह्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतलो की तुमच्या परिसरात असलेली एग्रीकल्चरची आणि बाकीची सगळी कामां म्हणजे ह्या लोकांक तुम्ही मेळोवन दिवपा खातीर तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेवचो. डिपार्टमेंटा कडेन तुमची प्रपोजल दिवची, ती करून दिवपाचें काम म्हाजें खुद्द पाटील हांगासर आसा. आनी मॅडमीनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां सोदची, जेणे करून तांकां कंटिन्युअसली म्हणजे वर्साक 365 दिसां पैकी 150 दीस न्ही, वेळ पडलो जाल्यार काम करतल्या मनशाक 365 दिसां पैकी 300 दीस सुद्धा काम मेळटा आसत जाल्यार खूप बरी गजाल आसा. आणि त्या दृश्टीन प्रयत्न जावचो, जेणे करून आमी म्हणटा की प्रत्येकाक कंटिन्युअसली इन्कम दर म्हयन्याक कितें तरी आपूण तो कमयता तो इन्कम तांकां मेळचो. आणि जेणे हेच स्वप्न आसा ते स्वप्न साकार करपा खातीर आणि गोंयांत स्वयंपूर्ण करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचो. देव बरें करूं.